गोयच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयाक मातृत्व येवजणे खातीर स्कॉच रुपयाचो पुरस्कार मेळ्ळा अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी जाहीर केला। ही येवजण ज्या एसटी जोडप्यांक भुरगे ना तांकां उपचार घेवपाक आदार दिता। हाचो फायदो घेवपा खातीर 350 वयर अर्ज आयल्यात आनी सुमार 60 जाणांनी हाचो फायदो घेतला। तातूंतल्या 10 जोडप्यांक जुळी भुरगीं जाल्यात म्हण मंत्री तवडकार हांणी म्हायती दिल्या। RDX स्को खातीर पर्वरीच्यान दत्ता मुरगांवकर। तुमकां सगळ्यांक सांगपाक खूब आनंद जाता। ट्रायबल वेलफेअर खात्याची मातृत्व योजना ह्या योजनेक स्कॉच ही एक एजन्सी आसा जी भारतभर जे आसा काम करता आनी त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड जो आसा मातृत्व योजने खातीर जाहीर जाल्लो आसा। आनी ह्या संदर्भात विस्तृत म्हायती दित आसतना म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर हांव स्वताक ट्रायबल वेलफेअर मंत्री आशिल्लो आनी म्हाका दिसता त्या कालखंडाक आमी सादारणशे 22-23 योजना आमी डिझायन केल्यो आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केल्लें आनी तातूंतलीच एक योजना म्हणजे मातृत्व योजना म्हणजे फर्टिलिटी योजना की ताका म्हणजे IVF योजना ह्या योजने अंतर्गत म्हणजे समाजामध्ये असे एक म्हणजे जे इलिटरेट अशिक्षित जे लोक असताले आणि तांचे मध्ये एक भावना अशी असताली एक जोडप्याक समजा भुरगे जाले ना असो जर जाय जाल्यार ताका वांज म्हणटाले ताका घाडी देवतार बाकी ह्या सगळ्या लोकां कडेन म्हणजे बंधू बाबा यांचे म्हणजे अशे हाजेर श्रद्धा आसताली आणि त्यामुळे की आज सायन्स इतलें प्रगत जावन सुद्दां ताचे योग्य ट्रिटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजे शोध लावप किंवा ताजे समजून घेवप अशा प्रकारचे गजाली करिनाशिल्ले आणि त्यामुळे परत तो दादलो आसता परत दुसरी लग्न जातालो आणि तातूंतले समाजामध्ये एक मोठी समस्या निर्माण जाताली ती बायल कशी तरी जगताली आणि हाचोच विचार करून 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर की ह्या लोकांक अवेअर करपा खातीर आणि तातूंतल्यान जे आज मेडिकल ट्रिटमेंट ज्यो आसा ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो कितल्यो अवेलेबल आसा आनी कशा तरी मेळूं शकता हाचो विचार करून जो आसा न्ही आनी ह्या प्रामुख्यान ट्रायबल कम्युनिटी भितर ह्यो सगळ्यो गजाली दिसताल्यो आनी ताचोच विचार करून जो आसा न्ही की आमी फर्टिलिटी योजना की आमी त्या वेळाचेर घातली पण ह्या सगळ्या गजालीचो विचार करून जो आसा न्ही म्हणजे आमी सुद्दां ह्या सगळ्या कडे बऱ्याच वेळाचेर आमी सांगताले लोकांचेर आणि त्यामुळे ह्या एजन्सीन जी आसा ती मानून घेतली आणि त्या एजन्सीन आमकां की एक विशेष अशी योजना अशा म्हणून जी आसा ताका सिल्वर अवॉर्ड दिल्लो आसा आणि म्हाका खूब सांगपाक आनंद दिसता की अशा प्रकारच्यो दुख्ख पिडा समजून घेवन ज्यो आमी योजना केल्यो की ताजे खऱ्यांनीच जे आसा न्ही भारतांतले अनेक संस्था भारत सरकार किंवा भारतांतल्या अनेक संस्था तांच्यांनी दखल घेतली आसा हे सगळे अशे बंधू बाबा आसा हाजे कडेन लोक वताले म्हणजे प्रॉपर सायंटिफीक ट्रिटमेंट जी घेवपाक जाय ते घेवपा खातीर म्हणजे एक प्रकारचे एज्युकेशन कमी असल्यामुळे एक तरेचे खंयच्या अशा हाजेर बंधू बाबा किंवा मारू देवतार हाजेर लोकांची श्रद्धा असल्यामुळे जावंक शकता तातूंत ह्या लोकांक भायर काडपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आनी खरें एक फॅक्ट जो आसा न्ही तो लोकांक दाखोवन दिवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आनी ताणी विश्वास करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आमी पात्र ठरले आज म्हणजे त्या वेळाची ती आमकां खूब चॅलेंज आशिल्ली पण आज ताची अवेरनेस खूब मोठे प्रमाणात जाल्लें आसा हें अशें जावंक शकता हाजे खात्री लोकांक मेळटा। आतां पर्यंत कितक्या लोकांक असो लाभ जाला आसा? आतां पर्यंत 300 जवळ 350 एप्लिकेशन आमकां आयलीं हय आनी तातूंतले सादारणशे 60 जाणांची प्रत्यक्ष ह्या सगळ्या हाजो फायदो घेवन जे आसा न्ही तांकां भुरगीं जालीं आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन जाल्ले आसा। आतां गोंयांतल्या खंयच्या हॉस्पिटलांनी हेजे ट्रिटमेंट म्हणजे हे करता म्हणजे गोंयांतले सादारणशे 3-4 हॉस्पिटल आमी 7 एम्पॅनल हॉस्पिटल प्रायवेट आसा प्रायवेट हॉस्पिटल आत्तां आयली ती GMCक आयली आसा पयलीं GMCक नाशिल्ली की आमच्या गव्हर्मेंटाक नाशिल्ली। सरकार कितके पयशे दिता म्हणजे कॉस्ट ह्या योजनेक अंतर्गत वेगवेगळ्या फेजीचेर अप टू 5 lakhs पर्यंत जे आसा न्ही की ताका त्या योजनेक आमी प्रोविजन केल्लें आसा कांय जाणांक 5 लाख लागता कशें अशें ना पण हायर लिमीट जे आसा न्ही 5 लाख पर्यंत ताचे त्या थोडे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी 5 लाखाचे जर वयर गेले जाल्यार मागीर आमचे कडेन वयर गेले जायत न्ही अशे केसीस आमचे येवंक ना म्हणजे ताजे पेक्षा चड लागले अशें केन्ना जावंक ना आमकां पण आतां पर्यंत जे आसा न्ही लोकांनी की ताजो म्हणजे हायर सायडीन जे आसा न्ही 5 लाख कोणाक 3 लाख लागले कोणाक 3.5 लाख लागले कोणाक 4 लाख लागले। आज अनेक प्रकारची समस्या म्हणजे आज आमी पहिले असं जायत समाजामध्ये आसा न्ही जे आज म्हणजे कांय जाणांक
भुरगींक जल्माक घालपाचें ना अशेय मानसेचे लोक आसा. कांय जाणांक एकच भुरगीं जल्माक घालपाचें आसा, कांय जाणांक अशा प्रकारची समस्या आसा. त्यामुळे एक ह्या सगळ्या गजालीचेर आसा न्ही म्हणजे फुडें फुडें एक मोठी समस्या निर्माण जावंक शकता आनी ती जावची न्ही त्या खातीर जे आसा सगळ्यांनीच आमी केअर घेवपाक जाय. आनी त्याच दृश्टीन म्हाका दिसता ही योजना आमी त्या वेळाचेर जी 2012 ते 17 घातली त्यामुळे खरेंच म्हणजे आमकां आयडिया येवप आनी त्यो समस्या समजून घेवप आनी तितलीच म्हणजे त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणेंय ती उखल धरप जे आसा न्ही हाका खरेंच एप्रिशिएट करपाक. आणि देशात अशी कळ आसली का तुमची देशाक खंयच नाशिल्ली पयलें. आत्तां आनी कडेन हें जाल्लें आसा म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा न्ही ताजी ट्रिटमेंट दिता पण बाकी खंयच्याच प्रायवेटाक ना.